आयज आमी या आयल्स ऑफ वायट. आता आमी पावला सँडावन बीच. तर सँडावन बीच पळया हे युकेचे लॉंगेस्ट गोल्डन सँडी बीच म्हणटा हांगा शेकरे विकरे भरपूर आहा. गोंयचे भशेन तुमकां सारके परफेक्ट सँडी बीच ना, पण ओवरऑल हांगाच्या लोकांक हेच आवडले. ऑल्सो नोन एज लॉंगेस्ट गोल्डन सँडी बीच खंय हांगासर. सँडी बीच म्हणटात पण फातर भरपूर हा. खडे शेंकरे म्हणटा न्हू ते भरपूर हा हांगासर. गोंयचे भाशेन एकदम प्लेन सॉफ्ट बीच ना, पण ओवरऑल सुंदर हा पळोवपाक भायल्यान. बरें सुंदर वातावरण आसा हांगासर. आयल्स ऑफ वायट जर वयतले न्ही तर बोट धरून त्या तोकासून त्या तका वयचें पडटा. ट्रेन वचना थंयसर. तर प्लेनीन, बोटीन नाजाल्यार गाडी घेवन जर तुमी ड्रायव्ह करून वतले जाल्यार बी हेच प्रोसिजर आहा. पोर्ट्समूथ ना सावथ हॅम्प्टनसून तुमकां फेरी धरचें पडटा आनी आयल्स ऑफ वायट वयचें पडटा. Years ago, the song. पळयात असले बोटी बिटी तुमकां भाड्याक मेळटा थिंगा. स्कूटर बोट सगळे शेतकरी आहात.
भोंवन आतां पुरो जाले. आतां मातशें लंच करया, मातशें जेवणाचें बंदोबस्त करया. तर हांवें हे फिश एंड चिप्स ऑर्डर केला हांगाचे पॉप्युलर, आनी इतलेशे चिप्साक 15 पावंड चिल्लर. फिश अँड चिप्स. फटाफट लंच एन्जॉय करून कोच धरपाच्या, फटाफट खावया आनी हिंगासून धांव मारया. नाजाल्यार कोच वतले आनी मागीर आमकां फेरी बी धरपाच्या. फेरी मिस जावपा जायना. सगळे कडेन 15-16 पावंड न्ही, थोडे कडेन 12 पावंड बी आहा. क्वॉलिटी हिसपोन तेंच्यांनी विकता. बीच म्हणटा येळेर म्हणजे तुमकां म्हारग मेळटलें न्ही. तर आमी फिश एंड चिप्स ट्राय करया. इल्ले विनिगर घालता वयल्यान आनी इल्लो लिंबू ज्यूस, एकदम सॉलिड, इल्ले सावर क्रीम. हा फ्लेवर आनी ते टेस्ट इतलो परफेक्ट आहा न्हू, सुपर्ब आहा. हे हांगाचे हेंचे ट्रेडिशनल जेवण म्हणटा इंग्लंडचे ते फिश एंड चिप्स. तुमकां सगळें खबर आसतलेच. जर तुमकां हांगासर वचपा जाय जाल्यार सगळ्यांत चिपेस्ट जे ट्रॅव्हल एजन्सी आहा न्ही ते स्टार टू ट्रॅव्हल्स आहा वेम्बली ट्रायंगल. तर पळयात आनी एन्जॉय करा. तर नेक्स्ट व्हिडिओन आमी वतले लिडलान कितें आहा तें तुमी पळयात.